Gavianove ye kitami Navadyami amcha sumya Vandantaka bhuktinami Asiyami amcharaya Tale ubadu sumya kasiya Hatoiru barut takabok marya Surami melu takawasiya Ukaran tuja Kami divyang Gavianove ye kitami Navadyami amcha sumya Vandantaka bhuktinami Asiyami amcha saya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. बाळकाची सुथई मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो परत याल तरी भोवतणी आम्ही सांगता जमल्या आणि आजही गरज माता बघेवन पावलू धर्मदूत हाची परतवणी ही परब संभ्रमता नेनारपणान आमी जायते फावटी सुखी करता आमी कोणूच सुखी करिनातले नांव पूण केन्ना सारकी समजून येता त्या सुखीतान आमी जायते फावटी भायर आयिल्लीं निदर्शनां आसात पूण थोडे फावटी त्याच सुखींत आमी हट्टाक लागून गे आनी कितें सवयेक लागून गे खंयच्याय कारणाक लागून तातूंच मुखार वेता आनी चड बलिश्ट त्या सुखींत वळस जाता म्हण येत पूण आज आमकां सांपावलो एक आदर्श जावन आसा ताणें सूख केली सारकी समजून नासतना क्रिस्ताच्या त्या फाटलावदारांक ताणें कश्टिलें पूण केन्ना ताका दर्शन मेळ्ळें ताची सूख ताका समजली जेजूचो वर्तो शीस जालो येमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना ज्यो कितें आमच्यो सुखी आसात त्यो आमकां समजोवचे तसले देणे मागया आमी जायते फावटी चिंचा आसा पवित्र आत्म्याचें देणे म्हळ्यार कितें कितें उलोवचें पूण पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणे जावन आसा आमचें उणेपण समजोवचें आमच्यो सुखी समजोवच्यो येमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना सांपावलो बरी तुज्या स्पिरितान तुज्या उर्बेन आमकां बर तुजी शुभ वार्ता परगटचें आसली हातेर आमकां कर म्हणून येमिसाचें बलिदान मुखार आमी मागया वळखून घेवया आमची पातकां खालतेपणी आमी सांगया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklud Sumia kaklud Krista kaklud Krista kaklud Sumia kaklud Sumia kaklud Maimati wakung sergit Ani shanti taca istan sumsari
सर्वेस्पुरा देवा सर्गींच्या राया सर्वभूतविधार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा समेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा भावर्ताक परतल्ल्या बगेवून तू पावलोन तुझ्या धर्मदूतानं निरंतर वावराण केल्ले शुभवर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुझे सडवणेचे शिकवण दिली ताचे परतनेचो दीस आज संभ्रमतना आमी विश्वासान तुझ्या लागीं मागता ताच्या पावलांनी चलोन संवसारार तुझ्या सताची साक्ष आमी दिवंक निर्मी आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनार आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पावलान जेरुजलमाच्या जुदेवांक म्हळें हांव एक जुदेव सिलिसिया तेर्सा शारांत हांव जल्मलो पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो पूण पुर्वजांच्या नियमशास्त्रा बरी पाळूंक गलिलयाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जालो जशें तुमी आज देवाच्या सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवूय उर्बेस्त जालो आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांव दग दितेल्या दादल्या आनी स्त्रियो हो भेद नासतना तांकां कैद करन हांवें बंदेसळ्यान घाल्यांत आमचो श्रेश्ठ एजाक आनी मालगडी सगळीं सभाक हाका साक्ष कित्याक दामास्कांत जुदेव भावांक पत्र तांचे लागचें हांवें घेतिल्लें थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावच्या खातीर तांकां कैद करन जेरुजलमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेलो पूण हांव पयणकर दमास्का लागीं लागीं पावतना सुमार 2 पार वेळ एकाचपणे मळबातावन व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो हांव धरणीक आपटलो तवळ सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणालो एक ताळो हांवें आयकलो सायबा तूं कोण विचारलें हांवें तो म्हाका सांगी लागलो हांव नजरेंतल्याचो जेजू जाका तूं दग दिताय म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय पूण न्हू म्हजे लागीं उलयल्लो तो ताळो तांकां आयकलो ना तेदवा हांवें विचारलें सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्यान म्हाका सांगलें उठ आनी दमास्काक भितर सर तुवें करी जाय तें थंय तुका सांगतलें त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हातान धरून व्हेलो अशें हांव दमास्काक पावलो
थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळून तो भक्तीपणी जियेतलो आनी दमास्कांतल्यान सर जुदेव आनी ताका मनान लेखतले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशी उबो रावून ताणें म्हळें, बावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळ्ळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवन पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंताचे तुवें दिश्ट घालूंक आनी तांचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडलां. कित्याक तुवें कितें पळयलाय आनी कितें आयकलाय तें समेस्त मनशांक कळीत कर न्हय. तांचे मुखार तूं तांकां एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्थान घे आनी तांच्या नांवाचे उसारणे परिफात तुजी पातकां तूं धुवन काड. देवाचें उतार हें. देवाचे सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संसारात वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. तुमी सर्व जनांगानो सर्वेस्पराक वाखाणा. तुमी सर्व परसानो ताका नावाडा. सगळ्या संसारात वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. अपरिमित ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण सासनाक पाळता. सगळ्या संसारात वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारात वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. संवसारांतले हांवें तुमकां विंचले. तुमी भायर वसा जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वत उरा जाय म्हूण म्हजी आशा म्हणटा सोमी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मनिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सत्मणतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना आनी पिरेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्त
बाळका जेजू दई मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो ಎದುಳು ಸಮಯ ಸಂಸಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ आज इगर्ज मता बगे ಒಂದು ಪೌಲು ಧರ್ಮದೂತಾची परतवणी कन्वर्शन म्हणतो आम्ही इंग्लिशांत मन परिवर्तन ही परब आम्ही संभ्रमता कित्याक की म्हाका कन्वर्शन म्हणलो शब्द तितलो बरो लागना कित्याक आमी साहित्य पडी चिंचा आसा पावलो एक व्हडलो पातकी जावन आसलो आनी त्या पातका तावन तो भायर आयलो आनी घोड्यार तावन ताका शेवटून जेजून ताका आपणाचो शीस केलो म्हूण ऐशा वाचपान जर आमी आयकलें तर जाल्यार पावलो तूं आपणा विशयान सांगता कितें जाल्लें गे म्हणून तो कितें म्हणटा पुर्वजांचे नियमशास्त्र म्हळ्यार बायबल पोरनो सल्लो कितें आसा तांतले जायतीं पुस्तकां जुदेव थोडीं पुस्तकां सोडल्यार उरलीं सगळीं जुदेवांच्या अंतू आसात पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक बारीकसाणेन म्हळ्यार संपूर्ण कितेंच सूख नासतना पाळचे खातीर गमालियेलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो खाली हांव वाचून बसलो न्हय या कोणाय एकल्या लागीं विचारलें न्हय गमालियल त्या काळाचो श्रेष्ठ शिकोवपी पवित्र पुस्तकाचेर सड्ड ज्ञान जोडलेल्या ताचे सरशी वचून हांव शिकल्लो बारीकसाणेन पाळचे खातीर खाली सणद जोडचे खातीर न्हय डिग्री जोडचे खातीर न्हय त्या नियमशास्त्रांत कांयच चुकी बी हांवें सलाजें कोणाचें नियमशास्त्र देवाच्या खुशे प्रमाणे सलाजें म्हणून थंय वचून हांवें ताचे लागीं शिकल्लो जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवें उर्बेस्त जाल्लो आनी ही नवी वाट धरतल्यांक मरणा प्रमाण मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यान म्हणजे जें कितें जेजून केलें तें मनशा सैमान आटापूंक जायना जेजू एक मनीस जावन जल्मल्लो मनीस जावन जियेल्लो कुर्सार मेल्लो ताका देव म्हूण कशें वळखोवचें देवाक रूप ना देव आमच्या चिंतपा भायलो देव रचणार एक रसन कशें जावचें हे गोंदळ न्हय मात्र पावलोच्या मतींत आशिल्ले सगळ्या जुदेवांच्या मतींत ती आजुनी आसात देवान मनीस जावचें कशें साध्य ना देखून ते वळखून घेवंक पावलूक साध्य जालें ना देखून जो कोण आपूण देव म्हणून क्लेम करता कित्याक सुरविले क्रिस्तांव जेजूक देव म्हणून वळखूंक लागले जेजूक आराधन करूंक लागले म्हणटाना देवातान खऱ्या देवातान हे पयस वचत आसले देखून तांणी पयस वचोंक नजो तांच्या सुखितान तांकां सारकें करीचें म्हणून वर्त्या उर्बेन इस्रायल परदेच्या मोगान जुदेवांच्या मोगान निजायकी तांकां फाटीं हाडूंक प्रयत्न करता पूण आमी जाणाव पावलो एक ऑनेस्ट मिस्टेक म्हळ्यार सत्यान ताणें एक चूक केली आनी ती चूक जावन आशिल्ली देवा विरोध चुसची देवाक आपणाच्या चिंतपा प्रकार रुपीत करची एक चूक आनी पावलूचें बरेंपण देव वळखता भाऊन आनी भयणीनो ही एक संतोशाची गजाल आमकां समजता आमी हर एक चूक करूंक साध्य आसा करता आमी पूण चूक कळीत नासतना करची आनी चूक जाय म्हण करच्याक फरक आसा कन्नडांत एक संगणी आसा ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಐಕೋಣಂಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ತಿಳಿದಂದು ಪರಿಹಾರ समजनासतना केल्ले समजल्ले तेदना त्या पातकात हांव त्या सुखीत हांव तुका भायर येवंक साध्य आसा ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ पाप वज्र लेप कळीत आसून केल्ले तें वज्राचे हें गेल्ले बरी ताचे तावन भायर येवंक जायना पावलून कळीत नासतना केल्ली चूक आनी देव ताचें बरें मोण पळयता बैल्यो करण्यो न्हय मोण पळयता आनी पावलूक दर्शन दिता आनी म्हणटा आळे पुता तूं चूक करना साई हांव जावन आसा खरो देव म्हणून जेजू ताका दिश्टेक पडून दाखयता आनी पावलू थंय संपूर्ण बदलावण येता हट्टान रावना ना हांवें चिंतलें तें सारकें ना संपूर्ण बदलता जेजूचो एक बळवंत शिश्य जाता बहुशा उरिल्ल्या 12 आपोस्तलांनी केल्ल्याच्या की चड काम तो एकलो करता तितलें वेता तितलें रिस्क घेता तितल्या जणांक क्रिस्तांव करता प्रत्येक जावन जनतेलांक म्हणजे जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक देवाची बरी खबर परगडता आनी कितलें वर्तें बरप जेजू विशांत देवशास्त्रा विशांत तो बरयता नव्या सोल्ल्यांतली
जर प्रमुख पुस्तक आसात जाल्यार वांजेल सोड न्हू, हेर पुस्तक आसा जाल्यार ती पावलूची म्हणून सांगल्यार चूक जावची ना. मोगाच्या भावनांनी बैल देखून पयले लिसांव आमी शिकोवंक फावो हें फेस्त आमी संभ्रमतना पावलू पातकी पातकी म्हूण केंडचें न्ही. बगार देव केन्ना आमी सूख करता ती आमकां तिदविता, हर एकल्याक तो तिदविता. पूण जायते फावटी आमी तिदवणी घेवंक आमी आशेना. पूण निजाकी तूं समजोनी नासतना केल्ली सूख देव तिदविता आनी तुका सारके वाटेक हाडूंक तो आशेता. हें पयलें लिसांव आनी आमी हर एकलीन तें लिसांव घेवंक आमी फावो. दुसऱ्यान जेजू जेन्ना पावलूक दिश्टी पडलो, दमस्काच्या त्या वाटेर आसतना तेका गोड्यात हांव शेवटून दिश्टी पडलो, ताणें जेजून सांगलें उतर हांगा भोव सोबीत आसा, सावला सावला कित्याक म्हाका तूं उदक दिताय. जेजू मरोण जिवंत जावन सर्गाक सोडोवन उण्यार एक 3 वर्सां म्हणी जाल्या आनी जेजू म्हणटा कित्याक म्हाका तूं उदक दिताय, कित्याक म्हज्या शिसांक उदक दिताय म्हणी सारिना, म्हाका उदक दिताय. पावलून जेजूक दग दिना, दग दिलें ताच्या शिसांक. देखून दुसरें लिसांव आमी उडास दवरचें. जेजूची कूड म्हळ्यार हांव आनी तूं, आमी जावन आसा जेजूची कूड. जी कोण जेजूचेर फाती येतात, बावार्थी आसात, आमी जेजूची कूड. आनी केन्ना आमी एकामेका विरोध वेता, आमी एकामेकाक कश्टिता, जावं पुरो आमच्या उतरांनी, जावं पुरो खोबरो करच्या मुखांतर या आनी खंयच्याय मुखांतर न्ही, मात्र त्या व्यक्तीक दुखयता, जेजूक दुखयता. हें सत आमी उडास दवरचें, हें विसरूंक नजो. आमच्या कुटुंबांत या आमच्या शेजारा या आमच्या फिरगजेंत आमी कितलेशे फावटी असोल्यो सुखी करता आनी चिंता खाली ताका मात्र, ताचे कडेन मात्र आमी फारीकपण घेवचें. सॉरी, ताच्या भितर आसल्या जेजूक त्या देवाक तूं दुखयताय, तें विसरूंक नजो. आनी तशेंच जेन्ना तुका कोण एकलो अन्याय जावन कश्ट येता तर जाल्यार तुवें शिराप घालची गरज ना, तुवें फारीकपण घेवची गरज ना. काल आमी पुरच्या दिसा आमच्या तेगा जाणां याजकांक वोर्त जाली आनी कालच्या दिसा अर्गा मिसाक म्हणून आमी गुरपूर कांयकंबा वचून आसले. हांव आमी सर्व याजक आनी हेरांनी आमी वचून आसले. आनी वचून आसतना आनी एका वेहिकलर आसलो आमचो पाद्र्या पासून वचून आसतना ताच्या फाटल्यान एक व्हडलें एक ट्रक आसलें आनी त्या ट्रकान ताका हॉर्न घालें आनी रोड अशीर आशिल्लो. पूण कशें म्हणी करून तो मुखार गेलो. तो ट्रक असो काराक ओवरटेक करून गेलो. गुरपूर तुमकां कळीत आसा रोड कितलो बारीक आसा म्हणून, ट्रॅफीक आसा. आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी इल्लोसो रोड रूंद जाल्या उपरांत पाद्र्यापान हॉर्न केलें आनी ट्रकाक ओवरटेक करून गेलो. आनी हे हांच्या मदें उलोवण आशिल्लें, आसून आशिल्लें. एक 2 मिनटांनी तो ट्रक असो आयलो आनी मारलें काराक. आनी ताचे उपरांत मारून जाल्या उपरांत ते सकयल देवून विचार करतना तो म्हणलो, तुमी म्हाका इन्सल्ट केलें, तुमी म्हाका ओवरटेक केलें आनी तुमी हांसल्यात, जाय जाल्लें करा, जाय जाल्लें करा, वचून केस घाला, खालें करा, हांव कॅर करिना म्हणलो. आमी कांय करची गरज ना, कांय करची गरज ना. कित्याक तितलो हांकारान आनी तितल्या कुड्डेपणान तो एकलो मनीस आसा जाल्यार गुड्याक गुडो तो हाड रावता. तुवें कांय करची गरज ना. जर तो हरदें फुलोवन आजय करता जाल्यार ताच्याकी आनी इल्लेशें हरदें गट आसो आनी एकलो ताका मेळटलो, ताका हांडतलो. सांगचें इतलेंच. आमी जायते बडशींचे कोण बळवंत आसुल्लो ताचेर आस लायतलो, येदोळ कोणूच सकवना, एक 4 दीस सकतलो, ताच्याकी बळवंत आनी एक शिंग उब जातालें, आनी एकलो कोण पिसो येतलो ताका हांडतलो, ताका लागाड करतलो. मनीस अशेंत एकामेका लागाड काडनंत आसा. भाऊन आनी भयणीनो, तुवें शिराप घालची गरज ना, तुवें वायट मागची गरज ना. तुका कितें अन्याय जाताना, कित्याक तुका कितें जावन आसा, तुजें कितें दुखां आसात, सूख रितीन तुजेर कोण आक्रमण करता तर जाल्यार नितीदार तो देव आसा, तो सोडिना, बिलकुल सोडिना. देखून त्या नितीदारा देवा विरोध झुजा नाका, ताच्या पक्षान राव. आनी तिसऱ्यान भावां आनी भयणी, हेच्या वांजेलान जेजून सांगची ती उतरां. जिवंत जेजू सामार्काच्या वांजेलाच्या निमाण्या अध्यायान आमी पळोवचें जाल्यार दिश्टेक पडून आपल्या शिसांक सांगता, वसा संवसाराच्या शिमा पर्यंत वसा, शुभर्ता प्रगट करा आनी हांव तुमच्या सांगत आसतलो. न्ही खाली हांव थोडी सकत दितलो, हांव तुमच्या सांगत आसतलो. देखून सदांच आमी उडास दवरचें. आमी एक सुरी न्ही, कितलो
कितलेही कष्ट आसूं दी आमच्या जिवितांत, कितलेही पिराशिरां आसूं दी, आमी एक सुरी न्ही, एक क्रिस्तांव एक सुरो जावंक शकना. आमच्या संगता देव आसा हें विसरूंक नजो आमी. आमच्या संगता जेजू, जिवंत जेजू आसा, ताची पवित्रतेची सकत आसा. तर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया. आमकां एक क्रिस्तांव जावचें भाग मेळ्ळें. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार दोळे उक्ते जावचे. भावार्थ म्हळ्यार खाली मनशाच्या राजवान पळोवचें न्ही, सगळें देवाच्या नदरेन पळोवचें. पावलूक तें देणें मेळ्ळें. आमकां थोड्या मापान पूण तें मेळना. आज प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमयाक आमी दिन वाचुया. भावार्थाचें देणें आमकां दिल्ल्याक आनी तें देणें आमचें तें वाडय. आनी जशें तूं पळयताय तशें आमकां पळोवंक शिकय. तूं जशें चल्लोय तशें आमकां चलोवंक शिकय म्हूण जावं आमचें मागणें. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मुखार म्हज्या धन्या. एकत्रीत म्हजो आवाज भेटून दिता. सर्वोस म्हजी तुका मुखार समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको. उडो आनी वाट तुका भेटोच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको. उडो आनी वाट तुका अर्पुच्यो. भाऊ भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, थांबनासतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक बगेवन पावलो तुज्या धर्मदूताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची बेठवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुना जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ते धर्मदूतांचे बुन्यादीर थिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करताव आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार
भरला तुझ्या वै पावा ओसरकी दुखाच ओसरकी दुखाच सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचैच ओसरकी दुखाच ओसरकी दुखाच बापा खरोच तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परेन जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावर्त सगट परगतुया जिजू मेलो जिजू जीवन जाला जिजू नव्यान येतलो जिजू मेलो जिजू जीवन जाला जिजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितेमीचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान तिथे आमच्या भाव भयणीचे कोट कर तांकां आनी तुज्या इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरे देवाची माये संगती भगवंत तुझे तिजो पती भगवंत अद्भुत आनी सहकार्य तुका मावयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जावं आनी ताचे हजरपणाक साक्षी जावचें तसलें शुभ वर्तमान प्रगट करचें तसलें हातेरांय आमकां जावं करून
आदार दे म्हणून मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे सुमेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शेळी सुमेस्तांच्या सगळ्या संवसाराचें पाप काडचे पासून तूं ह्या संवसारी आयिल्लो आनी आमचे मुखांत्र भवर्ती लोकां मुखांत्र आजून जियेवन आसा. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे थंय तूं येवंक आशेता. धैर्यान आनी ताच्या कुरपेन भरता. जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका पळोवना. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिसुराया कोळ्या मोच्या इडान म्हाका घे तुज्या. पाटय दया राया सर्गीच्या. सांबाळ म्हाका धयेन तुज्या. सर्गी मनान पोसताय सदां तूं म्हाका. राता लाली हांव तुका. दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका. म्हाकाच भेटयता तुका. जेजुराया कोळ्या म्हज्या इडान म्हाका घे तुज्या. पाटय दया राया सर्गीच्या.
सांबाळ म्हाका धयेन तुज्या जेजुराया गोळ्या म्हज्या इडान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका धयेन तुज्या. प्रार्थोया. सर्वेस्परा भगवंत पावलो तुझो धर्मदूतो दिसान दीस तुझ्या मोगाच्या उजान अधिक अधिक पेटलो आणि सगळे क्रिस्ती परचेचे हुस्के ताणे आपणाचेर घेतले. आमी आतांस सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटोवन समेस्त आमच्या भावां भयणींची उर्बेन सेवा करूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. वचून यात क्रिस्तच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. दय करून बसा. मोगाचे न्हू तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज आमी भाग्यवंत पावलो धर्मदूताची परतवणी हें फेस्त आचरण करतना ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी तुमकां पाठयता. सांगताच मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनादीक बाब दीप फेर्नांडीस आनी फादर जोझफ डिसोजा हांकांय आमी दिन वाचता. फाल्यांच्या दिसा भारतांत आमी पुर्जे राज दीस आचरण करता. गणराज्योत्सव. आमकां कळीत आसा आमच्या देशाक 1947 इसवेंत स्वातंत्र्य मेळिल्लें. पूण आमचें भारताचें संविधान जारयेक आयिल्लें 1950 ह्या वर्सा आनी जानेवारीच्या 20 आनी 6 तारखेर. आनी हें आमचें संविधान जारयेक येवन ह्या वर्साक 75 वर्सां लागतात. सोनवारा दीस आमी भारतांत सांतिमोती आनी तीत हांचें स्मरण आचरण करता. आनी ह्या म्हयन्याच्या अखेरेच्या दिसा बुधवारा दीस सान जुआंव बॉस्को जॉन बॉस्को सलेशियन मेळासो घडणार ताचें स्मरण आमी आचरण करता. आदल्या हप्त्यांत आमकां 6 जाण दियोकोनांक याजकी दिक्षा लाभली
आनी हे याजक आज 10:30 वरार ह्या पुनशेतांत तांचें अर्गांबरीदान भेटयतले. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबी घालया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सड तूं म्हाका मान करताय. सर आमचे त्या सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसचें पासत जावंक पुरो थोडी कश्ट येतात थोडी कश्ट जातात. आनी दोनी हे समजून विनय सारकी समजून नासतना एकामेकाक समजून घेवंक एकामेकाक आदार दिवंक गरजेक पावूंक जाय अशें उदार मन मागून घेवया. आमच्या कुटुंबांत कोणा सांगता सोलोवंक इल्ले कश्ट जाता त्या व्यक्तीक जेजू बाळकाच्या हातीन समर्पया. पुरवट जाल्ल्या सोग याजकां पासत नव्या याजकां पासत मागया. वर्दी वेळार गवळी बाप म्हणालो आमचो कुडियाळ सोबी साहेब म्हणालो याजकाचे हात आसचे झेले घेवच्याक न्ही बगार खिळे घेवच्याक जशें क्रिस्ताक कुर्सार मारलो तशें याजकान मरोवंक आसा. ते कश्ट समस्ये फुड करचे तसलें धैर्य आनी तो भावार्थ तांकां मेळचे पासत मागया. सर्व मिशनरी पासत मागया. जशें पॉल गांवान गावन गेलो तशेंच जेजूचे शुभवार्ता प्रगट करच्याक जायत्या देशांनी आपणाचो मायगांव सोडून वावर करचे तसले मिशनरी आसात. याजक सिस्टरां आनी तशेंच लायक लोकी अशें करनासा. आमच्यो सर्व गरजो सुमया मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आमच्या भुरग्यांक बरेंपण प्रत्येक जावन बावर्तान जियोंक जाय अशी कृपा आमच्या भुरग्यां पासत मागून घेवया. बऱ्या कामाच्या तालाचेर जायतीं युवा जन आसात. बरी सैरीक मेळचे पासत भुरग्यांचे देणे आशेवची जायतीं जोडी आसात. विविध रितीच्या पिडेशिरेन कश्टोवची तसलीं भावंडां आसात. घरांत तशें आस्पत्रेंत सारको वैज मेळोवंक आनी तशेंच ती पिडा समर्पक रितीन फूड करूंक आमची कितें योजना आसात ती सुमया मुखार दवरया. पूण आमची सर्व योजना सुमयेच्या खुशे प्रमाणे मुखार वचून जशें पावलूचें योजन जेजून सम केलें आमचे योजने सुमयाच्या खुशे प्रमाणे जावं दी म्हूण आशेवया. अशें सर्व आमच्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरून सांगात आमी म्हणया. ए भगिवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजापितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
देव मनीस जाल्ले वर्त्यां घडीत वळखून घेवन हो मिस्तेर आमी परगटयान देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयकमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुजे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन भरुल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले उतरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गन जावन सांगता म्हणया. ए बहुदार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भितूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान देऊन दे आणि तुझे खळनातले दैवेक म्हजो सोडून दे. सर्व स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद मागून घेऊया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद देव. जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येत आणि रास करता सासनाच्या सासनार. नमन जिसू बाळका सुरकीच्या तारुखा भोगली गायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा. मनशा बाळसां तूं जुळवून आयलो. पातका उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हानविकायेची येलोय दुप्यातय उतार जालोय. जैताचो मुकूट सोडलो. नामान जेजू बाळका सर्गीच्या दारोखा व्हंकली कायता वायच्या दिसा. मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा. मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. मोगे चनो मुझे नाव दीप फ्रांसिस फर्नांद कार्मेलीत याचा. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीता मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोडदी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कापुचीन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंध. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें. आमी एकसुरे जियेना,
एकामेकाच्या संगतपणान जियेता आणि तिसरें असो परिणाम जावन मागणे आणि समुदायाक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची हें जावन आमचें आपोवणें देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें तुका कर्मेलीत जावंक जाय देवाचो मोग करूंक ताच्या मोगान जियोंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय आमकां मेळटा मोगाचें नांव बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला तुमकां दिनवास कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी मेळ्ळी आमची आशा तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय